सिल्वन हो ब्रँड कित्याक सिलेक्ट केला सर? GFDC गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इज असोसिएटेड विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आणि सिल्वन हेचो अर्थ असो आसा की निसर्ग आणि कूल फॉरेस्ट, थंड अशें रान, आणि त्या राना बरोबर जे असोसिएट आसा पळय, जे पशु पक्षी जनावरां, त्यांचो सगळ्यांचो ताळमेळ एकट्टी करून तेका एक सिल्वन फॉरेस्ट अशें म्हटलें जाता. सो तेका लागून तो ब्रँड आमी सिलेक्ट केल्लो आसा. कित्याक आमचे जे प्रॉडक्ट येवपा आसा, जे आमी ऑलरेडी लॉन्च करपा आसा सिल्वन ह्या ब्रँडा अंडर, लायक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन्क्लूड्स हनी, मध, जे रानांतल्यान मेळटा, जे आमी रानांतल्यान काडटले. मागीर तेच्या उपरांत आमी आमचे ब्लॅक पेपर जे आसा, ते ब्लॅक पेपर आमची बॉटनिकल गार्डन आहा थंय आमी प्रोडक्शन स्टार्ट केल्लें आसा. मागीर आमी आमचो रबर काडटा, ताका वचून आमी सिट्रोन ऑयल काडपा आसा. आनी ते भायर आमचे इको टुरिजम प्रोजेक्ट जे येवपा आसा, फॉर एग्जाम्पल आमी आतां सुर्ला येवपा आहा प्रोजेक्ट, मोल्या येवपा आसा. मागीर आमी दूधसागर सर्कीट ऑपरेट करपा आसा. मागीर मैनापी आनी जो सावरी वॉटरफॉल आसा नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, थंय आमी ते सफारी तयार करपा आसा. सो सिल्वन हो ब्रँड आसतलो आनी तेच्या फाटल्यान जी नांव आसा सिल्वन प्रॉडक्ट आसा हनी, मागीर सिल्वन ब्लॅक पेपर. सो हे अशा प्रकारचे जे प्रोड्यूस जे येवपा आसा ते सिल्वन ह्या ब्रँडा अंडर घेवपा आसा. आणि इको टुरिजम रिसॉर्ट जे येतले आमचे, पर आतां आमी योगा नॅचुरोपॅथी वेलनेस सेंटर सांगवली आमचो प्रोजेक्ट येवपा आसा, तो बी सिल्वन सालावली असो येतलो. सो सिल्वन हो एक ब्रँड आसा आणि त्या ब्रँडाचो हेतू तोच आसा की वी आर असोसिएटेड विथ द फॉरेस्ट. पब्लिसिटी आमी काल लॉन्च केल्लो आसा, अनवेलिंग इन एट द हँड्स ऑफ आमचो गोविंद गावडे साहेब आसात, तेच तो आशिल्लो. मागीर GTDCचो चेअरमॅन गणेश गांवकर आशिल्लो, आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन GFDC दिव्या मॅडम आसात. हे संकल्पनेंतल्यान हे सगळे आमी घडलेले आसा आणि आमी काल लॉन्च केल्लो आसा. आनी हेच्या फुडें आमी आतां हळूहळू तेचो एडवर्टायजींग करिल्लें आसा. आमचो रिस्पॉन्स बरो आसा. आमी हनी ऑलरेडी सिल्वन म्हणून ह्या नांवान लॉन्च केल्लें आसा. हनी आमचे बरेचशे वता. आमचे सिडनीज कॅशू ग्राफ्स किंवा कॅशू सिडलिंग्स जे आसा ते सिडलिंग्साक खूब डिमांड आसा. मागीर आनी आमचे आमी बॉटनिकल गार्डन आसा थंय आमची एक नर्सरी ऑर्नामेंटल प्लांट्साची, सो तेकाय बी भरपूर डिमांड. लोक येवन जाय तो विचारपूस करतात आनी लोक कलेक्ट करतात. केजी फेस्टिवल हे आमचे गोंयचे जावन आसा म्हणून आमी मुद्दम पळोवपाक येयली आनी बरें दिसलें की सगळें डिफरंट पळोवपाक मेळ्ळें. जे कितें आमी केन्ना पळोवंकूच ना तसले आयटम आमी पळयले आनी जे कितें आसा ते आमकां खरेदी करपाक दिसता. सो उमेद येयली हे नवीन हे फेस्टिवल आसा पळोवन. नवें कितें पळयलें? नवें आमकां ती पळयलां, पण थोडे आमकां नांवां येता लक्षांत ना. बरीच कॉम्प्लिकेटेड नांवच आसा. पळोवन ती फ्रूट सुद्दां बरी दिसता. आनी दोन अशें आमकां फ्रूट दाखयले की आमकां दिसलें की ती नॉर्मल म्हणून. पयल्या ती तो म्हणटा कितें तें खावपाची आमी केन्ना पळोवंकच ना. इतले पळय रानान आमी आमच्या गांवांत भोंवले पण केन्ना पळोवना. सो केसी बसोवन नवें कळपा लागले. हय, आमकां एक नवीन सगळें पळयल्या कारणान आमच्या भुरग्यांकूय तेजी नॉलेज मेळटली आनी तेंच्यांनी हें नवीन पळयल्या कारणान तांकांय दिसतलें की आमचे गोंयांत अशें आशिल्लें म्हणून. अशें फेस्टिवल कंटिन्यू जावं अशें म्हाका दिसता आमच्या गोवा टुरिजमान हें चालू दवरलें चड बरें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान चालू दवरल्यार बरें, कित्याक सगळ्यांक नॉलेज मेळटली आनी कळटलें कितें आमच्या गोंयचें कशें कितें आशिल्लें तें.